मोगाच्यानो आमच्या बोंदेलच्या सांगलोरेजाच्या पूण शेताच्या वार्षिक महापर्वेक तुमकां समेस्तांक हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा आनी वत्तायाचें आपोवणें तुमकां हांव दितां। येता ऑगस्ट 10 तारखेर ही महापर्व आमी हांगासर संभ्रमता। सुमार 5 जाण गवळी बाप ह्या महापर्वेच्या संभ्रमांनी भागीदार जातले। 1 ते 9 तारीख म्हणसर हांगासर नवें नासतलें। सदां सकाळीं 10:30 आनी सांजे 5:30 वरार मिसां आसतलीं। सकाळींचे 9 मुग्धालेंस दनपारां जेवणाय मांडावळ, सांजेचे 9 मुग्धालेंस ब्रेडाचे मांडावळ आमी केल्या। तुम्ही व्हडा संख्यान येजय आनी हर एका दिसाक एक आमी तेसां हांव दवरलां। युवाजना महोत्सव, भुरग्यां महोत्सव, पिडिस्तां महोत्सव, फेस्ताची मांडावळ सगळी आमी येदोळसो एडवर्टायजमेंट केल्या। तेणे पळयत तुमी खंयची आसा खंयचे मागणे म्हणल्यार आदले दिसात आमी कळयता, तुमी येवयेत आनी एका तयार जावन येवच्या आयतारा दिसा वज्यां पुरशांव आसा। तुमची वजी आमकां हांगासर लोकांक दिवच्या जेवणां उपकारतलीं। 9 दिसी 9 वेळार दनपारां जेवणाची मांडावळ आमी करता। हर एका मंगळारा 9 वेळार आमी हांगासर जेवणाची मांडावळ करते आसा। देखून तुमी कितें वजी दिता त्या जेवणाक वापरतले। तुमी व्हडा संख्यान येया वज्याच्या पुरशांवाक सहकार दिया म्हण तुमच्या लागीं विनंती करता। तशेंच 8 तारखेर ब्रदर प्रकाशाचें मागणेंय आसतलें। सांजेर 3 वरांतावन राती 10 वरां म्हणसर मागणें आसतलें। भुरग्यां आनी कुटुंबां पासून विशेष मागणें तो चलयतलो। सगळ्या मांडावळी तयार जावन परवां 25 तारखेर स्वच्छता आंदोलन आसतलें, तातूंत भागीदार जाया। आनी 31 तारखेर आमी हांगासर जेरिको प्रेयर आनी हेर मागणी करून फेस्ताक आमी तयारी करता। आराधन आसतलें, एक नायट विजील आसतलें। सांजेर 5:30 वरांतावन राती 10 वरां म्हणसरी आमी हांगासर मागणी चलयतले। फादर बोनिफास पिंडोच्या मुखेलपणान आमी हांगासर नायट विजील चलोवन व्हरता। दयाकन येया आनी सगळ्या मांडावळी भागीदार जाया। तुमची कितें फूल या फुलां पाकळी काणीक आदार या महापोशक या पोशाक या पिर्जेंत या कितें तुमी मुर्दम या मीस कितें दितात ऑफिसान दिया। तुमी ते विविध रितीन धाडयेत, तुमकां आमी कळयतल्या। देव बरें करूं। देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसूं। सालोराचो मजत तुमचेर सदांच आसूं।